एक्चुअली प्री मन्सून काम म्हाका दिसता 15-20 दिसां पयलीं स्टार्ट जाल्लें आनी कंप्लीट जावपाक पावलां. ते ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 20 वॉर्ड कंप्लीट जाले आनी 5 वॉर्ड उरल्या, ते बी कामां चालू आहा. सगळ्या 5 वॉर्डांनी काम चालू आहा. म्हाका दिसता 10 दिसां भितर सगळें प्री मन्सून वर्क आमचें काम जातलें आनी हे फावट दिसता फ्लडींग जावपाची आशा खूब कमी आसा. तशेंच आमी डिविडींग मशीन मायमोळेम लेकीन घालता, तें बीन प्रपोजल हांवें आतां मिटींग आसा, हांव अजेंडा रेडी करता. म्हाका दिसता एक 4 दिसांनी मिटींग आसतली, तेन्ना तो आमी अंडर 14 फायनान्स करूंक सोदतले आनी म्हाका दिसता तें काम केल्यार आनी फ्लडींग जावचें ना. आनी कितें तुमी इक्विपमेंट बी कितें नवें घेतलेलो? हय, आमी वूड चिपर हो आमकां 14 फायनान्सा अंडर हांवें न्यू हाडलेलो आसा. म्हाका दिसता खूब कडेन झाडां कापून थेली, इवन इलेक्ट्रिसिटीन झाडां कापलेली ती रस्त्यार आसा. त्या कारणान म्हाका दिसता लोकांक त्रास जाल्लेले आहा. वयर डंपींग सायडूय म्हाका दिसता ड्राय वेस्टान भरलेली आसा, ताका लागून हें मिशीन आमकां खूब यूज जातलें. आमी आयज ट्रायल बेसीस आमी 2 दीस ट्रायल बेस करतले आनी मंडेच्यान फूल स्विंग काम चलतलें. म्हाका सांगूंक दिसता की अंडर 14 फायनान्स हो आमकां एक्चुली मुन्सिपालिटीक खूब फायदेशीर आहा. तशेंच एक JCP ऑलरेडी आमच्या मुन्सिपालिटी कडेन आसा, तरी सुद्दां आमी आनी एक अरेंज केल्या, कित्याक की 25 वॉर्ड आसल्यान खुबशी माती डंप जाता, त्या कारणान कावन्सिलरांक त्रास जाता. म्हाका दिसता 20 दिसां पयलीं म्हाका एक JCP अलॉट जातली आनी हेज्या फुडें वॉर्डान कसलेंच डंपींग अशें जाल्यार माती आमी बेगींतल्या बेगीन उखडटली. JCP ही फक्त घेतलो तो फक्त कावन्सिलरूच यूज करतलो. वॉर्ड 25 वॉर्डांनी JCP यूज जातली. ही JCP वयर सायटीर आमी यूज करचे ना. वयर सायटीर यूज करपाक ऑलरेडी JCP आसा आनी इमर्जन्सी आमी जाय पडल्यार हायरूय करतात JCP.